लोटलेची प्रेयसी शोभनचारी हिणे मॅरेथॉन एथलीट आणि योग प्रशिक्षक म्हण बरीच नामना जोडल्यात. जाय त्या बायलांक प्रेरणा दिवपी ही तिची काणी, जय पिरायेची चौकट मोडून तिणे स्वता खातीर नवी वळख तयार केल्या. पिरायेच्या 46व्या वर्सा तिणे आपल्या धावपाच्या छंदाचेर काम करपाक सुरवात केली. When I registered for a 5 kilometer in Goa marathon, my younger son inspired me like, Mama, why don't you do 10 kilometer race? 5 kilometer race is a dream run. So it is. Then I registered. My son is saying, Mama, you can do 10 kilometer. So I registered 10 kilometer. That was my turning point. So that was a very good motivation. So push to me. Because of him, I did 10 kilometer. Otherwise, I would have done 5 kilometer. So that was a great push in my life. दोन भुरग्यांची आवय आशिल्ल्या प्रेयसीन केन्नाच चिंतूंक लेगीत नासले की ती राष्ट्रीय वा आंतरराष्ट्रीय मॅरेथॉनात धांवतली. पूण जिद्द, सातत्य आणि मेहनतीच्या बळार तिणे हें शक्य करून दाखयलें. आज मेरेन ती भारतातल्या बऱ्याच मॅरेथॉनात वांटेकार जाल्या आणि आता ती दक्षिण आफ्रिकेत जावपी 90 किलोमीटराच्या मॅरेथॉना खातीर तयार जाल्या. My future upcoming race, just now I'm practicing for a Comrade Marathon. It's a 90 kilometer race. This race to be held in South Africa, Durban. Yeah, my practice, I am with my Satish Gujran coach. I'm following his training plan. Accordingly, I am working out my practice. योग आणि धावप हो तिचो मंत्र. प्रेयसी सांगता, Yeah, my message to a woman, as a woman, I want all women to be fit and fine. Whatever, not only the running, but they can do yoga, they can do gymming, because fitness is very important in life. प्रेयसीन ह्या सगळ्या मॅरेथॉनांनी वांटेकार जावन फक्त आपली धावपाची ताक सिद्ध करूंक ना, जाल्यार संद मेळोवपा खातीर वाट पळयत बसनासतना ती आपुणूच तयार करप हें सिद्ध करून दाखयलां. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस.